sumia moja daniya aradan tuka kakulta tara disur gundara varadan maka Jesus sumia moja daniya aradan tuka kakulta tara disur gundara varadan maka sumia moja daniya aradan tuka kakulta tara disur gundara varadan maka Jesus sumia moja daniya aradan tuka kakulta tara disur gundara varadan maka सखींच्या राया रायाच्या आराधन तुका सुम्य मोगाच्या राया काळजाच्या आराधन तुका मुंड्या सखींच्या राया रायांच्या आराधन तुका सुम्य मोगाच्या राया काळजाच्या आराधन तुका sumia moja daniya aradan tuka kakulta tara disur gundara varadan maka Jesus sumia moja daniya aradan tuka kakulta tara disur gundara varadan maka दैविक बाळुका सुबिसाळुका आराधन तुका म्हाका सुपसिता सेवेक हांव लागता आराधन तुका दैविक बाळुका सुबिसाळुका आराधन तुका म्हाका सुपसिता सेवेक हांव लागता आराधन तुका दैविक बाळुका सुबिसाळुका आराधन तुका म्हाका सुपसिता सेवेक हांव लागता आराधन तुका Jesus sumia moja daniya aradan tuka kakulta tara disur gundara varadan maka Jesus sumia moja daniya aradan tuka kakulta tara disur gundara varadan maka मुझ्या जीविता पाव म्हाका आतां आराधन तुका म्हाका सुपसिता सेवेक हांव लागता आराधन तुका मुझ्या जीविता पाव म्हाका आतां आराधन तुका म्हाका सुपसिता सेवेक हांव लागता आराधन तुका मुझ्या जीविता पाव म्हाका आतां आराधन तुका म्हाका सुपसिता सेवेक हांव लागता आराधन तुका मुझ्या जीविता पाव म्हाका आतां आराधन तुका म्हाका सुपसिता सेवेक हांव लागता आराधन तुका Jesus sumia moja daniya aradan tuka kakulta tara
दिसूड वणदारा वरदान म्हाका जेजू सोमिया म्हज्या धनिया आराधन तुका काकूळ दातारा दिसूड वणदारा वरदान म्हाका हालेलुया 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 बहुपवित्र सक्रमेंतांत हजाराच्या म्हज्या स्वादीक जीवन जेजू तुका जावं मान महिमा होगळाप स्तुती आराधन सस्नच्या सस्नाक सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुवें वतल्या कुरपे देण्याक आनी आशिर्वादांक अर्गां दिवंक सांत आंतोनी मुखांतर लाभल्या उपकारांक दिन वासूंक आपले तुझ्या मुखार सर पडून आसा सोम्या म्हज्या ह्या कुडीच्या दोळ्यांक तूं एका उंड्या रुपार दिसताय तरी म्हज्या आत्मीक दोळ्यांनी तुका पातयेवन भावार्थान तिरसत मानून बरवशान तुझें जिवीत जियोवंक हांव आशेवन आसा धनिया मोगाळा जेजू ह्या संवसारांत आसतना सगळ्या लोकांचो तुवें मोग केलोय दुखेस्तांक बुजयलय तांची दोळ्यांतलीं दुखां पुसलीं पातक्यांक बक्षिलय समाधानान वचोंक घरा धाडले पिडेस्तांक गुण केलय मेल्ल्यांक जीवन केलय आनी निमाणें तूं वेचा पयलें तुजो उपकार जावन तुजो सक्रामेंत जावन म्हाका आनी म्हज्या उपरांत येतल्या सर्वांक तो नियाळूंक तो पळोवंक तुजी स्तुती करूंक त्या दिसा जेवणा वेळे उंडो तुवें मोडलोय आनी त्या उंड्यान तूं लिपलोय जेजू ह्या उंड्यांत तूं खरोच हजारा साहेबडून पातयेवन तुका दिन वासूंक ह्या मुखार आसतना मागता जेजू ह्या घडये आमच्या नव्या पापा लिया 14 पासत संवसारांतल्या समेस्त कार्डिनलां आनी बिस्पां पासत सर याजकां आनी धर्मिकां पासत ह्या पून शेताक येवन वेतल्या हर एका भावार्थ्यां पासत तांकां तुज्या कुरपेन भर तांकां तुजे वेंगेन धर आनी तांकां तूं भलायकेन सांबाळ अशें आमी सदांच तुजी जावन खरें जिवीत जियोवच्याक तूं आमकां आदार दी तूं जेजू बापा आनी पवित्र आत्म्यासवे जियेतान राजवट चलयता सस्नच्या सस्नाक प्रितीच्या भावा भयणीनो जेजू आमच्या मुखार आसा या जेजू क्रिस्त आमी पळोवया हात जोडया दोळे धांपया आनी जेजू क्रिस्त पळोवया विविध उद्देश दवरून तुम्ही हांगासर आयल्यात
जाण जाऊया ओ देव जिवो देव, ओ देव जिव्यांचो देव. या देवान म्हाका म्हज्या आवयच्या गर्भांत जीव दिला. या संवसाराचो उजवाड पळोवंक ताणें म्हाका फावो केला. म्हज्या आवय बापायचो मोग, म्हज्या भाव भयणीचो मोग, तांचो त्याग, म्हज्या शेजारच्यांचो, म्हज्या सैरदेऱ्यांचो मोग, सहकार हांवें भोगला. त्या देवान ह्या संवसाराचो उजवाड म्हाका पळोवंक आनी बगूंक सोडला. ह्या मातयेचो स्वाद आनी फुलांचो परमळ म्हाका भरला. सदां न्हीद म्हणल्या भशेन तो म्हाका राखता आनी सांबाळता. तें उदक म्हजी थान भगयता. ताणें करचें जेवण म्हज्या जिविताक घटाय दिता. एकसुरो आसतना तो म्हज्या सांगाता रावता. दुखांत निराशेन बसता आसतना तो म्हाका भरवसो दिता. पिडेंत आसतना म्हजो तो वैज जाता. ह्या देवान केल्ले आनी हेर कोणेंच करूंक ना. ह्या देवान वतले कुरपे देणी आनी आशिर्वादां म्हाका हेर खंय तावनी मेळोंक ना ते. ह्या देवातान हांवें जोडुल्ले लाभ आनी पून म्हाका कोणेंय दिवंक ना. ह्या देवातान इतले उपकार हांवें जोडल्यात ते हांव वर्णूंक कशें. ह्या देवातान इतलें बरेपण लाभलां म्हाका ते हांव सांगूं कशें. ह्या देवातान हांवें जोडुल्लें ना म्हणलें म्हज्यान विवरसूंक जायना. हांव जें कितें आसा तें ह्या म्हज्या जेजू वरवीं जावन आसा. देखून भक्तीन आयकुया हें गीत. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೆಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ದಿನವೆಲ್ಲ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೆಸಯ್ಯ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ.
ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ
ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ 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 Praise the Lord. 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 Obrigado, Casamia Jesus. 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 स्तुतितो 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 Casamia Jesus. Aradando Casamia Jesus. Aradando Casamia Jesus. Aradando Casamia Aradando Jesus. Casamia Jesus. Aradando Casamia Aradando Jesus. Casamia Jesus. Aradando Casamia Aradando Jesus. Casamia Jesus. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 उभे राहत सर्वेश्वर तुमचे सभे असो तुमच्या सोबे असो भाग्यवान लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या त्याच दिसा तांचे मधले दोग जण जेरुसलेमात हावन 7 मैला पयस आसलेल्या एम्माउस नावाचे हळ्ळेक पैण करून वेताले घडल्या सर संगती विशांत एकामेका उलयत आसले अशें सांगता उलयत आनी चर्चा कर वेत आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोंक लागलो पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदलेल्या बरी जाल्ले जेजून तांकां विचारलें तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयान उलोवन तर्क करीत आसात तवळ ते थंयच रावले तांची तोंडां बावल्लीं तांचे पैकीचो एकलो क्लेओफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच कितें परकी वे ह्या दिसांनी थंयसर घडिल्ल्यो संगती तूं नेणाय जेजून विचारले कसल्यो संगती तांणी जाप दिली जेजू नजरेना विशयांतल्यो तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बळिश्ट प्रवादी जावन आसलो आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक धरून दिलो आनी ताका कुर्सायलो पूण इस्रायल परजेक सोडवण हाडटलो वो तोच म्हणून आमी बरवस नासल्या इतलेंच न्हय आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें त्यो उजवडच्या आदी समाधी सरशींक गेल्ल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो
आणि आपणाक देवदूत दिश्टीक पडले आणि तो जिवंत आसा म्हण सांगले म्हणाल्यो. देखून आमचे भितरले थोडे समाधी सशीं गेले. स्त्रियांनी सांगले बरेच तांकां मेळ्ळे पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तो जेजून तांकां म्हळें, तुमी कांयच समजणी नासले. प्रवाद्यांनी सगळे सत्मान आनी कितले फाटी तुमी क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिगच्या आदी ह्यो सगळे सोदची गरज न्हय. उपरांत ताणें मैचे तावन सुरू करणं सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां तें तांकां विवारसून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळे घेवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता करून दाखयलें. पूण ताका ताणें परतून म्हळें, आमच्या संगात राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे संगता रावंक भितर सरलो. उपरांत तांचे संगता जेवणार तो आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नापयसलो. तो एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तूं आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्हय. तेच घडये उठोन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां ते मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवंत जाला, सिमांक तो दिश्टीक पडला. तवळ वाटेर आपल्या घडयल्ल्या संगती विशयंत आनी उंडो मडतना ताची वळख कशी धरली त्या विशयंत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचे उतर हें वाखणे तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रीतीच्या भावा भयणीनो, दयेकर उबे रावली मुखार या. मुखार जागो आसा? मुखार कदेला खाली आसा न्ही की? भावा भयणीनो, आमी संवसारांत आसतना आमी एकामेकाचेर बंदून रावूंक जाय पडटा. एकामेकाचेर भरवसून रावूंक जाय पडटा. आमकां सांगाती शेजारी घरची नान जाल्यार आमकां जियोंक साथ दिना. वी कॅनॉट लिव ऑन अ आयलँड म्हणल्यार एक सांगणी तुमी आयकल्या. म्हळ्यार कुद्र्यार वा जुगयेर आमकां एकल्याक जियोंक साथ दिना. अशें दादलो बायलेचेर, बायल दादल्याचेर भरवसून रावता. काजार जाता आसतनाच तो भरवसो दवरून बायलेचेर तो काजार जाता. तशेंच बायली तशेंच आपलें कुटुंब सगळें सांडून दादल्याचेर भरवसो दवरून काजार जावन नवो घराबो बांदूंक पळयतात. आनी तांकां जल्माल्लीं भुरगीं आवय बापायचेर भरवसो दवरतात. हें वर्स पापा फ्रांसिसान जिबलेवाचें वर्स म्हणून परगटला. तितले मात्र भरवसो आमकां निराशी करिना. स्पेस नॉन कन्फ्युंडीत. भरवसो आमकां निराशी करिना म्हणलो संदेश पाठयला. पूण आमी मनशां जावन मनशांचेर भरवसो दवरता आसतना आमकां
एक तुमच्या तोंडार हात दवरता आमी हें कितें हें कितें आमी आनी एका व्यक्तीक कशें पातयेवचें ह्या दिसांनी तुमी वाचलां पेपरांचेर दादल्यान आपल्या बायलेक कोचावन फ्रिजांत घाल्ले तर एक बायल आपल्या दादल्याचेर कशें बरवसतली एका बायलेन आपल्या दादल्याक कातरन प्लास्टीक ड्रमांत घालून सिमेंट घाल्लें आमी आयकलां तर एक दादलो बायलेचेर कसो बरवसतलो कितलेशा आवयांनी तांच्या भुरग्याक रस्त्यार गटरांत व्हाळांत उडयल्ले आमी वाचलां तर ही नेणटी बाळां आपल्या आवयचेर कशें बरवसतली काल हांव सर येत आसतना कोण एक बसार आमी बसून आसले एक म्हातारेक एका तरणाट्यान हाडलें सडलें ओग ओग इधर लोग ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ बस म्हणला आनी एका प्लास्टिकांत एक वस्तू आसा तिचे कंडक्टर आयलो टिकेट विचारतना मग ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನೀನು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬೇಕು तिकडे पैसे येईना अंत आधार कार्ड येईना ना म्हळ्यार एक परनी साडी इतका प्लास्टिकान घालून दिल्या तर या म्हाताऱ्या उत्तर प्रायेच्या आवयन बापायन आपल्या भुरग्यांचेर नातरांचेर कशें बरवसचें भुरगीं जल्मात आसतना जायतीं जाणां तुमी ओ म्हजो भुरगो म्हाका पोसतलो उतर प्रायेचेर ओ ही म्हजी म्हजी चाकरी करतली उतर प्रायेचेर म्हणून तुमी स्वप्न येतात पूण आतांच्या संवसारांत पळोवया आमी ह्या 2 जिल्ल्यांनी आसा तितली प्रायवंतांची घरां वृद्धाश्रमां भोवशा खंयच्याय जिल्ल्यांत नात कारण कितें थोडे जाण आमच्या घराचेर बरवसो दवरतात हे म्हजें घर हांवें कश्टांनी बांदल्लें आनी पळयलां तुमी सिलिंडर फुटोवन घर जळोवन गेल्लें भुकंप येवन घर पडल्लें थोडे कारार बरवसो दवरतात थोड्या म्हयन्या आदीं तुमी पळयलां बेंगलोर एक कडेन पाप तो कारार वयता आसतलो एक कंटेनरच कारार आड पडले 6 जाणां जाग्यार खलास तर कारार कसो बरवसो दवरचो मोबायल ब्लास्ट जाल्लें तुमी आयकलां मोबायलाचेर कसो बरवसो दवरचो टीव्ही ब्लास्ट जाले तुमी आयकलां टीव्हीर कसो बरवसो दवरचो तुमच्या पैशांचेर बरवसो दवरतात कितलीशीं बँकां बुडोवन गेल्यांत तर बँकाचेरय बरवसो दवरूंक जायना तुमच्या पैशांचेर बरवसो दवरूंक जायना म्हज्या बोळाचेर म्हज्या शिकपाचेर म्हज्या शातयेचेर बरवसो दवरतात तुमी ताचेरय दवरूंक जायना हें तुजें बोळ कितलीं वर्सां उरतलें ही तुजी शाती कितले वर्सां उरतली ही तुजी डिग्री कितले वर्सां तुका जोड दितली 20-40 वर्सां अशें मोगाच्या पळोवना तुमी चिंतून पळया ह्या संवसारांत आमी जियोवन आसतना कोणाचेरय बरवसो दवरूंक जायना चिंतून पळया तुमी थोड्या मट्टाक थोड्या तेंपाक आमी दवरयेत बरवसो थोड्या मट्टाक थोड्या तेंपाक उपरांत शिकलोलो भुरगो घरा रावना म्हजो मोगासो लाडला म्हणटात तुमी
आता वाढला आणि कोणाच्या मगार पडला आणि तो रावतला घरात तुझ्या ही म्हजी धू नाजूक आणि मऊ ती रावतली तुझ्या घरात हे सवाल दोस्तात मग पण आज हर एक हाव बाई दोस्तात कितलीशी एकसुरी जी येतात तुम्ही पळया वचून आश्रमाने अनाथ आश्रम वचून पळया तुम्ही तांच्यो खाणयो आयकया आम्ही दोघं तेगाच्यो खाणयो आयकले थोड्या तेंपा आदी एकलो बापय मंगळूर देशी सय एकलो बापय कष्ट काढून तो चढ शिकूना 5वी मात शिकुल्लो कष्ट काढून डेल्ली कडाच्या संगात गेल्लो ते हॉटेलांत रावून आयदारान धुतालो ग्लास धुतालो आणि आपल्या दोगांय पुतांक आणि दोगांय धुवांक शिकयलें व्हडल्या पुताक हॉटेल मॅनेजमेंट डिग्री केली दुसऱ्या पुताकी हॉटेल मॅनेजमेंट डिग्री केली एकल्याक ताज हॉटेलांत आणि एकल्याक ओबेरॉय हॉटेलांत काम दिलें ताच्यात प्रभावान दुवेक M.Com शिकयलें आणि दुबय धाडलें दुसऱ्या दुवेक ताणें इंजिनियरींग डिप्लोमा केलें आणि सरकारी काम दिलें दोगांय पुतांक दोगांय दुवांक काजार केले ओ बापय 65 वर्सां प्रायर अस्कतकायेच्या अभाव रे काम करूंक जायना म्हणल्यार हॉटेलाक कामात जावन निवृत्त जावन घरा आयिल्ल्या दुसऱ्या दिसा पोत मुंबयतान फोन कर म्हणालो डाडा तुका आतां घरा रावंक जायना मम्मीक रांदूंक जायना तुका आमी बऱ्या जाग्यार दवरता थंय दवरलो 3 म्हयन्यांनी बापय मेलो आवयक दुवेन बंबय आपोवन व्हेली आवयक शुगर प्रॉब्लेम आसले हाताक घाय जाले रेशी देवंक लागली दुवेक आवय जड जाली आणि देखून तिका हाण त्याच आश्रमांत गेले आवय दुयेच्या पांयांक पडून रडली पुथा म्हजें घर आसा पुथा म्हज्या घरांत हांव रावतां पुथा म्हाका इल्लेशें नीस पेस इल्ली दी पुथा हय ना म्हज्या दोतीक तुवें कितें दिल्लें म्हाका काजाराक तुवें कर्ज केल्लें कांय दिवनाय कांय दिवनाय तें घर म्हजें थंयच राव आवय 6 म्हयन्यांनी देवादीन जाली हांगासर जायते तुमी आवय बापाय आसात भाव भयणीनो ही खाणी तुमकां लक्ती करून पळया हांव खाणी उलयना नीज घडीत उलयता तुमी पोट मारन मालगडे सांगणी आसा एकल्यान पोट मारन जोत केल्लें खंय वाघान केल्लें खंय तशें तुमी कितलीं जाणां उपाशी रावन पुता खातीर दुये खातीर म्हणून पुंजायिल्लें ना रीण काडून पुताचे गद्दळ्यान काजार केल्लें ना असले तुमच्या गळ्यांतल्या हातांतले पळय काण दुवेक दिल्ले ना आनी ती तुमकां पळयतात तर हांव एक लागीं मेळून तुमची काणी विसरीन जाल्यार खंडीत जावन तुमच्या काळजेचें दूख दोळ्यांतल्यान वाळून येतलें दोळ्यांतल्यान वाळून येतलें मोगाच्या भावा भयण्यो ही तुमची काणी मात्र न्ही पाश्चात्य देशांत ही तशीच आसा ती पूण ते अनाथ आश्रमांत भोवणी माथारी चलोवंक जायनातली उठोवंक जायनातली घरांतच आसा ती आमचे बरें शिजोवचे समस्या नात तांकां
तांकां पुरो रेडीमेड मेळटा हप्ते एक फुडें हाडयतात फ्रिजान दवरतात घरा भितर व्हीलचॅरार घुंवतात नातल्यार तांकां सीट लिफ्ट कशें आसा ताचेर घुंवतात आनी ती कोणाचेर हुंदून नासतना जियेतात इकडे सगळे बिल्डिंगांनीच थंयसर म्हातारींच आसतात दादलेच आसतात आमची परिस्थिती दुसरी मोगाच्या बाबडीनो असल्या समस्यांनी आमी रेवडोन आसतना आमकां हे वर्स पापा देवादीन पापा फ्रांसिसान भरवशाचें वर्स म्हण दिलां भरवशाचें वर्स म्हळ्यार कितें आमी कोणाचेर भरवसो दवरचो मनशाचेर हांवें तुमकां सांगलें भरवसो दवरल्या वरवीं थोड्या तेंपाक वडना थोड्या मट्टार अडना पूण शाश्वत न्हय म्हण आमी आमच्या अनुभवार आमकां कळीत जाता तशें आसतना आमकां पळोवंक मेळचें मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवाचेरच भरवसो दवरया कित्याक पयशांचेर भरवसो पळयात थोडे दुर्बळे काम करतात दिसभर तांचे कुटांब वयर हाडून पळयतात कुली काम करतात मेळिल्ली कूल सांजेर हाडून असल्या भुरग्यांक पोसून तांचे कडेन सकत ना वस्तू म्हारग जाल्यात कूल वाडोवंक ना 500-600 रुपये आमचे कुशीन केवळ दादल्यांक 500 रुपये बायलांक 300 रुपये 12 घंटे काम घोळयतात तेचे जोड ना इल्ले घरा येत आसतना बापाय निराशी जाता कशें बायलेक तोंड दाखोवं ताका सांगूंक कळना आवय घरा येता ही पिलां रडतात तांकां दिवंक तिचे कडेन खायना मतीक समाधान कशें करचें ताका दादलोय पियेता बायलय पियेता परिणाम आनीक कुटुंबाची परिस्थिती भिरांकूळ जाता तर असल्या परिस्थितींत आमी कोणाचेर भरवसो दवरचें म्हणलें सवाल येता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां सांगचें भरवशाचें उतर जावन आसा तुमी तुमचो भरवसो जेजूचेर दवरा आमकां सवाल येवंक पुरो जर हांव जेजूचेर भरवसो दवरीन जाल्यार हे म्हजे समस्ये परिहार जातले ना जेजूचेर भरवसो दवरल्या क्षणा फाल्यां म्हाका काम मेळचें ना फाल्यां म्हजो सांबाळ चडचो ना सांबाळ म्हजो पूत येवन म्हाका पळोवचो ना म्हजी धूव येवन म्हाका चाकरी करची ना तर जेजूचेर भरवसो दवरचो कित्याक असले आमकां समस्या वयर समस्या सवाला वयर सवालां उपजातात मोगाच्या भावा भयणीनो ते आत्ता वाचप नियाळ्यान ते दळ आमकां समजतले जेजूचेर आमी कित्याक भरवसो दवरूंक जाय आनी भरवसो दवरल्या वरवीं कितें जातलें म्हणलें ह्या जिवनपणाच्या एम्मावसाच्या घडितांत आमकां बागेवन लुकान बरेंकान विवारसिला आमी इस्रायलाची परिस्थिती समजून घेवंक जाय तो दुर्बळो लोक त्या काळार गुलाम जावन सुटका जोडून आयिल्लो लोक ताच्या उपरांत रोमाच्या राया खाल तांच्या हाताखाल आसलेल्या पिलाता खाल लोक कश्टाल्लो चारय कुशीन राजकीय रितीन कश्टाल्लो सामाजीक रितीन कश्टाल्लो आर्थीक रितीन कश्टाल्लो आनी हेर सगळ्या रितीनी लोक कश्टाल्लो धार्मीक रितीन कश्टाल्लो आनी असल्या संदर्भार लोक आमकां एक मेस्सिया धाड देवा एक सडवणदार धाड देवा म्हणून मागोवन आसलो प्रवाद्यांनी तांकां बसयल्ले प्रवाद्यांनी तांकां सांगलें मेस्सिया येतलो 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 पूण केन्ना म्हण तांकां कांय कळीत नासलें लोकांक तुमी तयार रावा म्हण सांगिल्लें आनी लोक रावले लोकांक पुरो जाले आमची उतरां आयकून कांठाळो आयलो ताणें सोडलें हे पुराय फटी आमी आमचें जिवीत जाता तशें जियेवया
म्हणजे येले जेजू आयलो मनशाबरी जल्मालो मनशाबरी वाडलो क्रांतिकारी जालो समाजातले अनिश्ट ताणें काडून पळयले दुर्बळांक समाजान स्थानमान नातल्ले स्त्रियांक नातल्लेंच गोरवाक म्हणिल्लें स्वातंत्र्य आसा पण त्या काळाच्या स्त्रियांक स्वातंत्र्य नातल्ले हक्क नातल्ले उलोवंक नातल्ले तांकां कलवंत म्हणून लेखताले काजर जाताले सोडताले कुशे प्रमाणे कानून कायदे कांय नातल्ले जेजून हें बंद करूंक पळयलें जेजून हें बंद करूंक पळयलें स्त्रियांक आरयलें आनी बेसांव दिलें तांकां कलवंत म्हूण लेखिल्लें ना आमकां 3 गडितां मेळटात सामारियाची स्त्री प्रदुराची करणी धरतनाच धरली स्त्री आनी ताच्या उपरांत मरी मागदलेन ह्या 3 गडितां मुखांतर त्या काळाच्या स्त्रियांची परिस्थिती जेजू वांजेलिस्त विवर्सितात धार्मीक रितीन सगळे देवाळाक वेताले लोक बली भेटोवंक 9 वरार 12 वरार 3 वरार आनी थंयसर 50 याजक आसले ह्या देवाच्या नांवान देवाळाच्या नांवान लोकांक लुटताले थंयसर टॅक्स दिवंक आसले रायाक हे टॅक्स वसूल करच्यांक सांबाळ नातुल्लो देखून एकाक 4 वंटे टॅक्स वसुली करतले देखून ह्या वसुलेकारांक लोक कंटाळटलो अशें आमी पळयत समाजान तांकां स्थान मानना धार्मीक देवाळान तांकां स्थान मानना आर्थीक रितीन तांकां साथ दिना राजकीय रितीन उलोवंक ना आनी देखून एक मेस्सी आयलो जाल्यार आमकां सोडयतलो संतोशान रायतले म्हण करून ताणें जेजूक राय करूंक पळयलो गाडवाचेर बसून होसान्ना होसान्ना दाविदाच्या पुतार म्हणून ताणें गायन करून स्वागत केलें ते त्या काळाच्या अधिकाऱ्यांक पळोवंक जालें ना सोसूंक जालें ना देखून जेजूक ताणें ह्या कांटो जालो तांकां जेजू तांकां अडखळ जालो आनी देखून जेजूक मारून उडयल्यार आमची वाट सुगम आनी सरळ जातली म्हूण चिंतून जेजूक पिलाताचेर दबाव घालून मरणाचें फर्माण दिवचें अशें केलें जेजू मेलो गेलो आमी सुटल्या म्हूण ताणें चिंतलें पूण हांगा 3ऱ्या दिसाचें घडीत मोगाचे बाब भिण्णो पयले आनी निमाणें चरित्रेंत अमर आसचे चरित्रेच्या भायले हें घडीत आमच्यान आतां आसा करूंक रुजू करूंक साथ दिना कित्याक हे चरित्रे भायले वेळा काळा भायलें घडीत हे जेजूचें जिवंतपण पूण ह्यो स्त्रियो समाधे कडेन गेल्ले वेळार जेजूची कूड तांकां पळोवंक मेळ्ळी ना बडव्यांनी तांकां सांगलें ना तो हांगा आसा जिवंत आसल्या मनशाक मेल्ल्याच्या जाग्यार सोदिनाकात तो हांगा ना तो जिवंत उठला वसा आपोस्तलांक सांगा आनी ते गालिलियाक गेले शिसांक ताणें सांगलें ना मेस्त्री ना सोमी ना काडून व्हेला चोरून व्हेला क्रमेण तांकां कळ्ळें हो जावन आसा मेस्सिया आनी हे आमी पळयता 2 जाण आपोस्तल एम्माउसाच्या गांवाक फाटीं वयता आसतना खंयचीय दुकान आसलें कित्याक इस्रायलाक सोडवण दितलो वस्सू म्हणून लोक जेजूचेर भरवोसो नासलो तांचो भरवोसो निराशी जालो एका घडयेक कित्याक ताणें कुर्सार तांच्या दोळ्या मुखार वळवळोन मरता आसतना ताणें पळयलां कुशीन ताका तोपता आसतना ताणें पळयलां आनी देखून जालें आनी आमची गत येता स्थिती आतां जेजू तांच्या सांगाता वेता जेजू तांच्या बरी एक पैणारी भशेन दिसता तांकां उलयता तांचे कडेन आनी घरा पावल्या वेळार तांच्या पद्दती प्रमाणे उंडो मोडतात जेजून उंडो मोडलो आनी दिलो तांकां घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तक्षणा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी त्या उपरांत आमी पळयता मोगाच्या बाबडा घडलें घडीत आमी म्हणटा टर्निंग पॉयंट म्हणटा हांगासर सगळी चरित्रां सुगुली तांचो भरवोसो निराशी जावंक ना तांचो भरवोसो खरो जालो
हो जेजू जिवंत जाला, हो जावन आसा देवाचो पूत, हो जावन आसा नीज देव म्हूण ताणें सत मानलें आनी तो बरवस्तो ताणें उच्चारलो, तो बरवस्तो ताणें परगटलो, तो बरवस्तो ताणें हेरांक सांगलो, हो जावन आसा जिवो देव, हो जिवो देव जीव दिल्लो देव, हो जिवो देव जीव दिवचो देव, हो जिवो देव जीव करचो देव, हो जिवो देव जीव जावचो देव, जिवंत जावचो देव हो. देखून मोगाच्या पण जेजू म्हणटा हांव जावन आसा पुनर्जिवंतपणान जिवीत, जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी आमचो भावार्थी तोच जावन आसा, आमी जेजू थंय मरतले आनी जेजू संगी जिवंत जातले. देखून आमचो बरवसो निराशी करिना. ह्या संवसारांतले कश्ट आसातच, आमी कश्ट आमी आज कशे घेता तशें आसा. आमी जर तर निराशी जाल्यार अयो म्हजो पूत सण गेलो, अयो म्हजी धूव सण गेले, म्हाका इंगड केले, म्हाका पयस केले, हांवें जिवन कितें फायदो, हांवें जोडून कितें फायदो. उडास दवर भावा आनी भयणी, तुका एक ह्या संवसारांत देवान मिसांव दिला. तुका ह्या संवसारांत देवान मिसांव दिला. एक कातोलीक बापय जावन, एक आवय जावन तुवें तुज्या भुरग्याक जल्मा काडूंक आसा, तांकां पोसूंक आसा, तांकां व्हड करूंक आसा आनी तांकां सोडूंक आसा. सुकण्याची खाणी वा जिवीत पळया. ती दोगां सुकणीं सांगाता वेतात, गूड बांदतात, तांती दवरतात, ऊब दितात, पिलां काडटात, त्या पिलांक खावयतात आनी पिलां उबोवन वेतात, तांकां पळयनात. तशें मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां एक जबाबदारी दिल्या, एक मिसांव दिला आनी हें मिसांव तुमी पाळूंक आसा. तें मिसांव पाळूंक ह्या सक्रामेंतल्या जेजू कडेन तुमी आदार मागोवंक आसा. पवित्र सभेन 2000 वर्सां जावन बरवसो दवरलो आनी तो बरवसो आमी पळयत ह्या नव्या चुनावण्यांत, पापाच्या चुनावण्यांत 2 दिसां भितर आमकां सामान्य मोगाळ दुर्बळ्यांचो चड मोग आसलो. दुर्बळ्यां सांगता बसलो पेरूंत, दुर्बळ्यां सांगता न्हिदुल्लो पेरूंत, तामिळनाडूंत, केरळाच्या आळवेंत. तसल्याक पवित्रत्म जेजू आपणाचो गवळी जावन विसता म्हळ्यार आमचो बरवसो देवाचेर आनी पवित्रत्म्याचेर फट जावंक ना, जायना. देखून आमकां म्हाका एक जबाब दिल्या, म्हाका एक याजक जावन वच सेवा कर लोकांची. हांव खंय धाडटां थंय वच, दुर्बळाची तांचे सांगता राव, तांचे सांगता जिये, तांचे पासून मागे, लोकां हाडली दानां घे, देवाक भेटय, तूं करताय कितें समजून घे आनी तुज्या हातांत आसलेल्या क्रिस्ता सारकें तुजें जिवीत जावं दी. त्या मिसाच्या बलिदानांत म्हणटा ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. याजक कशें तिची कूड भेटयता तशें हर एकलो दादलो आनी आवय आपली कूड आनी एकल्याक भेटयता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो बरवसो निराशी जावंक ना, जायना. आनी देखून आमी बरवसया, ह्या जेजूचेर बरवसया, ह्या जेजू कडेन मागया आनी हो जेजू आमचो बरवसो निराशी करचो आमचे समस्ये परिहार करतलो म्हणून ताचे कडेन भक्तीपणान मागया. आशीर्वाद जोडूंक दिबी घालया. येद्या वडा Sakramenta Sastangraman करूया पुरविल्या त्या रूपापोतला नव्यो रीती आदार्या सर्वन्वेच्छा अस्कद्वेश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जसे बापा तसे पोता उल्हासाने स्तुतीचा पद
पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिटा समासवी वाढता आमेन. प्रार्थूया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या बिची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आनी आमकां दयेन फाव कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना. हें वरस पापा फ्रांसिसान जुबलेवाचें वरस म्हण परगट केलां. आमच्या दिवसेजेंत यात्रेक भेट करच्याक 4 जागे आमी येदोळस परगट केलेले आसात. पयलें आमच्या दिवसीची कॅथेड्रल मिलारमायाचे पिर्गस कल्याणपुरू. दुसरें सान लॉरेन्साची बाजिलिका आत्तोरू. तिसरें कलमाडी वेलांकनी मायेचें पुनशत आनी चवथें सांत आंतोनीचें पुनशत केरेकट्टे. वर्सां मदें केदाराय हांगासर येवन मागणें भेटोवेत. मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावयेत. पूण इंदुलजन्स मेळा जैतर सुटावें कुमसार हरएकल्यान जावंक जाय आनी उपरांत प्रत्येक तरान पाप सेवेच्या आनी पवित्र सभेच्या गरजांक मागोवंक जाय. आनी तोवडे प्रत्येक इंदुलजन्स येवंक तुमकां अवकाश आसा. हांगासर जायती अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसात. आद्यता आमी दिल्ली आसा आत्मेक संगतीक आनी त्या देखून बाब सुनील हांगासर आत्मीक संगतीक प्रामुख्यता दिवन आयिल्ल्या भक्तिकांक तांकां जावं पुरो समालोचन मागणी जर तरी पंगड आयलो मिसा ही सर सेवा हांगासर ते दिवनूच आसात. सांगातास आमची एक आशा जावन आसली सांत आंतोनो दुबळ्यांचो पात्रोन आनी देखून ताच्या नांवान हांगासर निर्गतिकांक एक आसरो बांदचें आमचें येवजन हें काम आदल्या वर्सा आमी आराम केला. ते जावनूच तो आसा. मदगात एक 3 म्हयने आमकां सरकाराच्या थोड्या नियमा प्रमाणे ते मदें बंद पडले. म्हळ्यार आमकां जाय तसले सहाय्यत त्या वेळार लाभून येतली आनी आतां तें परत काम चालू आसा. सबार जणांनी तुमी हांगासर तुमची कुमोक दिल्या. परत फूल वा फुलाची पाकळी दिवन जें कितें आमचें येवजन आसा तें पूर्ण करूंक तुमचो सहकार आनी आदार मागता. हें घर आमच्याच देशीच्या निर्गतिकांक हांगासर धर्मार्थ सेवा तांकां सर मेळटली. हें मतीन दवरून आमी कितें साध्य आसा ती कुमोक आमी करया.